म्हणटकच ताका पब्लिसिटी इतली मेळना. तेन्नाच्या काळांत कितें आसतालें, पयलींच्या काळांत टीव्ही इतले नासताले. पयलीं फक्त कांयच नासतालें, मागीर फक्त दूरदर्शन आयलें, मागीर थोडी चॅनल आयलीं. आतां वचत थंय सगळीं चॅनल जाल्या, हजारांनी चॅनलां आसात. ताका लागून तांकां बातम्योय बी सारक्यो मेळना. म्हणटकच असली एक बातमी मेळटकच झुम्म करून सगळे कडेन पातळटा. म्हणटकच आतां हे मिडियाक लागून सबंद रोखडेंच कितेंय जाल्यार सबंद ऑल इंडिया ताका स्वरूप येता, अखिल भारतीय स्वरूप येता. ही जाली मिडियाची गजाल. आनी ही बरी काय वायट हें आमी सांगूं शकनात. बरी एक जावपाक शकता म्हणजे कितें, अरे सगळे इंडियान जातले, आपली बदनामी जातली, आपलें हें जातलें कितें निश्फाम जातली, आनीक वायट नांव आमकां जातलें सरकाराचें अशें म्हणून पॉलिटिशियन जे आसा, राजकारणी आसात, मुख्यमंत्री धरा, बाकीचे मंत्री धरा, MLA धरा, ते मातशे जतनायेन वागतले. ही एक बरी गजाल जावं येता. आतां बरी गजाल वायट गजाल म्हण हाजे पयलीं जाल्यो ना, जाल्यो. तुमकां हांव एकच उदाहरण दिता, चड उदाहरण दिवपाक हांगा टायम ना. म्हजो एक बॅचमेट म्हणजे म्हज्या बरोबर IASांत नेमणूक जाल्लो आनी मागीर म्हजे बरोबर प्रशिक्षण घेतिल्लो असो एक अधिकारी. तर तो प्रमोशन जावन बरो प्रामाणीक आनी सिन्सियर मनीस, कांयच हेवटेन तेवटेन पळोवपी न्ही, कायद्या प्रमाणे कामां करपी. तो तामिळनाडूचो चीफ सेक्रेटरी जालो, मुख्य सचीव जालो. म्हणटकर आनी जयललिता मुख्यमंत्री ती जेन्ना सकयल येता थंय तामिळनाडू पोंडे आमचे सेक्रेटरिएट आशिल्ले तातूंत फर्स्ट फ्लोराचेर म्हणजे पयल्या माळ्यार मुख्यमंत्री मुख्य सचीव सगळे बसताले. आनी सकयल पोर्टिकोंत म्हणजे हातून सपना म्हऱ्यान जशी तिची गाडी थांबली जाल्यार तिका पयलींचो चीफ सेक्रेटरी थंय येवन नमस्कार करतालो. म्हणून तिका ती संवय जाली चीफ सेक्रेटरीन सकयल येवन आपूण येवपा वेळार आपल्याक नमस्कार करपाची, आपल्या बरोबर सपनो चडून वयर चडपाची, आपल्या कॅबिना पावोवपाची. हो जो म्हजो बॅचमेट जो आशिल्लो तो मातसो तकलेन मातसो गरम. ताणें कितें केलें, ताणें विचार केलो, अरे चीफ सेक्रेटरीचें हें काम न्हय, चीफ मिनिस्टर येतली, आपल्या कॅबिनांत वतली, मागीर तिका जर कितें आपल्या कडेन उलोवपा जाय ती आपल्याक तिजो PA आपल्याक फोन करतलो, मागीर आपूण चीफ मिनिस्टरा वचून मेळटलो म्हणून. ताणें तिका वचून येवकार दिवपाचें बंद केलें. तिणें एक दीस वाट पळयली, 2 दीस पळयली, 3 दीस पळयली, मागीर ताका आपोवन व्हेलो, अरे तूं सकयल आपल्याक येवकार दिवपाक कित्याक येना. ताणें सांगलें चीफ सेक्रेटरीचें तें काम न्हय म्हणून. चीफ मिनिस्टर आयलो जाल्यार तो सरळ आपल्या कॅबिनांत वतलो आनी आमी थंय ताजे कडेन वचून कितें डिस्कस करपा जाय वाचाबाच तें करतले. आनी तेंय बी ताणें आपयल्यार नाल्यार बेठेच आमी वचून ताका त्रास दिवचे ना म्हणून. म्हणटकर तूं येवचो ना तर ना म्हूण सांगलें ताणें. त्या बरोबर तिका तिडक मारली. तिणें ताका ट्रान्सफर केलो. एका म्हयन्या भितर ताणें चार्ज घेतल्यार 1 म्हयनो जाल्लो, एका म्हयन्या भितर ट्रान्सफर केलो. चीफ सेक्रेटरीक ट्रान्सफर करप सोंपें, पूण चड ताजेर जर कारवाय करतलो जाल्यार भारत सरकाराची परवानगी लागता आनी खुबशे तशे कायदे आसात. म्हणटकर ताका खंय ट्रान्सफर केलो, रेस कोर्स एक आसा मद्रासा, गिंडी रेस कोर्स म्हणून फामाद, थंय ताका सुपरिंटेंडंट म्हणून घालो. म्हणजे रेस कोर्स कसो चलता, कितें चलता, सगळो हिशोब सारको आसा तें पळोवपाचें ताजें काम. म्हणटा थंय वचून ताका घालो आनी तो सुशेगाद वचून आपूण थंय वचून बसलो आनी थंय कितें काम करपाचें तें केलो. मागीर थंय बी तो कायदे सुदारपा लागलो, तांकांय बी तो नाका जालो. म्हणटा तितले मदीं ताका भारत सरकारान आपले म्हऱ्यान व्हेलो आनी मागीर तो आनी कांय वर्सांनी तो रिटायर जालो सेंट्रल विजिलन्स कमिशनर म्हणून. म्हणजे केंद्रीय सतर्कता आयोग आसा न्ही ताजो आयुक्त. तो थंय रिटायर जालो, एकदम बरो ऑफिसर. म्हणटकर ही गजाल तुका एका ऑफिसराचें हांवें एग्जाम्पल दिलें, उदाहरण दिलें. असलीं हजारांनी उदाहरणां आसात. म्हणटकर पयलीं अशें जातालें, आतांय जाता, फुडेंय जातलें आनी चड जातलें. कारण प्रत्येक राज्यांत वेगळे वेगळे आतां 17 पास अधिक थंयचे राजा आसात, थंयचे मुख्यमंत्री आसात, ते कोणाचेंच आयकनात. म्हणटकर ह्यो गजाली जायत उरतल्यो. आतां प्रश्न असो की सुप्रीम कोर्टान ऑर्डर दिली सँड मायनींग बँड, म्हणजे रेंव काडपाचे बँड. त्या आमच्या मिनाचे खणी भशेन न्हय, ही गजाल मातशी वेगळी. गजाल वेगळी म्हणजे कशी, सँड मायनींग इल्लीगल सँड मायनींग इज बँड, म्हणजे बेकायदेशीर जें आसा तें बॅन केलां.
अरे बेकायदेशीर बॅन कित्याक करपा जाय? बेकायदेशीर इज बॅन्ड बाय डेफिनिशन. बेकायदेशीर म्हणजेच ते करपाक जायना, परतून ते करपा जायना म्हणून सुप्रीम कोर्टान ऑर्डर दिवपाची गरज नाशिल्ली. पूण ती सुप्रीम कोर्टान ऑर्डर दिली आनी ती बी कशी दिल्या की तुमचे कडेन जर पर्यावरण दाखलो नासलो जाल्यार तुमकां रेंव काडपाक मेळची ना. जांकां रेंव काडपाक जाय तांणी पर्यावरण दाखलो काडचो. राज्य सरकारा कडल्यान भारत सरकारा कडल्यान खंयच्यान काडपा जाय थंयच्यान काडचो म्हणून. गोंयांत कितें केलां? गोंयांत आनी सबंद भारतांत पिनाच्यो खणी बंद केल्या. ते पर्यावरण दाखलो दाखोवन तुमी सुरू करपा जाता असलें कांय ना. बंद बंद म्हणजे बंद. पर्यावरण दाखलो तुमचो सारको आसलो, बाकीची परमिशनां सारकी आसली, बाकीचे लायसन्स सारकी आसली, सगळें सारकें आसलें तरी सुप्रीम कोर्टान तांकां बंद करून उडयल्यात आनी 10 म्हयने जाले. म्हणटकर एक कोर्ट एक कायदो, सुप्रीम कोर्ट एक न्ही, सुप्रीम कोर्ट एक, कायदो तो एक पर्यावरणाचो, पूण जज 2 आनी जज 2 आदेश. फाल्यां 10 जजांनी जर 10 आदेश दिले जाल्यार आमच्या देशाचें जावपाचें कितें? एका राज्यांत एक, दुसऱ्या राज्यांत एक, तिसऱ्या राज्यांत एक. म्हणून सुप्रीम कोर्टाच्या जज्जांनी चीफ जस्टिसा सकयल ताजे हाता सकयल ताज्या मार्गदर्शना सकयल मेळून आपल्याकूच थोडी मार्गदर्शक तत्वां करून घेवपाची आनी अशी घेवपा जाय म्हणून भारताच्या राष्ट्रपतीन तांकां सुचोवणी करपाक जाय. हें आमी हाजे पयलीं सूचीत केलां. आतां आमी हांगा उलयतात तुमच्या मुखार, ते खंय पावता, कितले जाण आयकता म्हणून कोणाक खबर. पूण आमकां उलयन दिसता आनी सांगन दिसता आनी हेर कडेनय बी आमकां जो ऑपॉर्च्युनिटी मेळटा, संद मेळटा थंय आमी तांकां सांगतात. जे कडेन पावपा जाय थंय पाव सारकें सांगतात. म्हणटकर ही गजाल जाली तुगेली सुप्रीम कोर्टाची. आनी सुप्रीम कोर्टान जें चलता आमी कितें करतले अशें म्हणून हताश बसूंक जायना. कारण सुप्रीम कोर्टांतय गजाली बदलपाक शकतात आनी त्यो बदलपाच्यो वाटो आसता, प्रोसिजर आसतात, रिती आसतात. त्यो रिती आपणावन भारत सरकारान हें काम करपाक जाय. म्हणजे तशें केल्यार मातशी देशाची सबंद बांदावळ ही आमची सुदारतली. आनीक आमच्या गोंयांत जो त्रास जाता, जो रेंव इल्लिगल रेंव काडटना लोकांक त्रास जायना, तसो आमकांय बी तांकां अशें लिमिटेड डायरेक्शन दिलां सुप्रीम कोर्टान, म्हणजे अशें करपा जाय, हे परमिशनां काडून ती परमिशन काडून तुमी चालू दवरात. तशेंच गोंयांतय बी करपाक जाय. बाबा पर्यावरण दाखले काडात, हो दाखलो काडात, तो दाखलो काडात, सारकें ना तें सारकें करात आनी चालू करात अशें सुप्रीम कोर्टान करपाक जाय. हो जालो आमचो दुसरो विशय. आमचो तिसरो विशय आसा, आमच्यो जमनी आमी भायल्यांक विकूंक सोदनात, पूण हजार फ्लॅटांचे, 2000 फ्लॅटांचे, व्हडले व्हडले बंगल्याचे प्रोजेक्ट करपाक आमी परवानगी दितात. पळयात हो व्हिडिओ. लायट, उदक, कोयर आनी हेर प्रश्न वाडोव नाकात. लायट, उदक, कोयर आनी हेर प्रश्न वाडोव नाकात. व्हडले बंगले आनी फ्लॅट भायल्या खातीर बांदूं नाकात. व्हडले बंगले आनी फ्लॅट भायल्यां खातीर बांदूं नाका. बेतकी खांडोळ्यांत येवपी गेरा प्रकल्पाक थंयच्या लोकांचो खर विरोध आसा. आयतारा जाल्ले ग्रामसभेत लोकांनी प्रकल्प रद्द करचो म्हूण बरोच नेट लावन आवाज चडयलो. हो प्रकल्प बेकायदेशीर. प्रकल्पाक सनद अनूज मेळ्ळी, मात बांदकामाचें लायसन 2 वर्सां फाटीं सनद नासतना दिल्ले. लोक म्हणटात हो प्रकल्प आयल्यार गांवांत उदक आनी लायटीचो प्रस्न उप्रासतलो. आमची मागणी आसा की हो प्रोजेक्ट हांगा जावचोच न्हू म्हणून. इतके 800 घरां जी आसा ताणें स्वता बरोवन दिला की ताका 212 CMD उदक जाय दिसाक, ताका 11,000 किलोवॉट इलेक्ट्रिसिटी जाय. ह्या त्या व्हडल्या प्रोजेक्टाक म्हणजे दर घराक 2-2, 3-3 AC आसतले. व्हडली व्हडली विला करपाचे आसा प्रोजेक्ट गेराचो पुण्याच्या पार्टीचेर. पूण ताका इतकी इलेक्ट्रिसिटी आनी उदक जे लागतले ते हांगासर ताका कशेंच करूंक मेळचे ना. सरपंच म्हणटा बांदकामाक लायसन आदले पंचायत मंडळान दिल्ले, ते रद्द करतले जाल्यार वयले अधिकाऱ्यांक विचारचे पडटले. मेगा प्रोजेक्ट 8 एप्लिकेशनां आयिल्ली, तितून जास्त मेगा प्रोजेक्टाचेर हांवें लोकांक सांगलां की लोकांचे इश्यू आसले की लायसनां रिवोक करा म्हणून. हांवें लोकांक सांगलां की म्हाजी जी हाय ऑथॉरिटी आसा तेजो रिप्लाय, तेचे गायडन्स घेवन हांव कितें तो फुडलो प्रोसिजर करतलें. ते म्हाज्या हाय ऑथॉरिटी कडल्यान गायडन्स घेतले शिवाय हांव कांय करूं शकना म्हणून. लायसन हांवें दिवंक ना, लायसन गेल्ली पंचायत बोर्डीन दिल्लें. विघ्नहर्ता गणपतीचे गांव खांडोळे, थंय खुबशीं विघ्न येवपाक लागल्या. विघ्नां थंयच्या लोकांक येवपाक लागल्या. एक व्हडलो प्रोजेक्ट येता थंय आनी तो प्रोजेक्ट
पुण्याची कंपनी जी आसा गेरा म्हणून सगळे कडेन बरें काम करता, ती एक व्हडलो प्रोजेक्ट घालता खंय कितले तरी 800 फ्लॅटांचो 800 बंगल्यांचो व्हडलो. म्हणजे थंय त्या कॉलनींत रावपी लोक खांडोळे गांवांत रावपी जे लोक आसात ते लोकसंख्ये परस एखादले चड आसात. म्हणटकच खांडोळेचे ग्रामसभा जी आसा ती आतां विरोध करपाक लागल्या की आमकां लायटीचो प्रॉब्लेम जातलो, कोयराचो प्रॉब्लेम जातलो, उदकाचो प्रॉब्लेम जातलो आनी कसले प्रॉब्लेम जातले म्हणून आमकां हो प्रोजेक्ट नाका म्हणून. थंयच्या पंचायतीन तांकां लायसन्स दिलां, पूण लायसन्स दिलां सनद नासतना. म्हणजे कायद्यान कितें आसता, जमीन जी एग्रीकल्चरल आसता ती नॉन एग्रीकल्चर करची पडटा कितें बांदतलो बी जाल्यार. म्हणजे ताका नॉन एग्रीकल्चर जेन्ना करता तेन्ना ताका सनद म्हणटा, ती ऑर्डर येता तेन्ना डेप्युटी कलेक्टरा कडल्यान. तर ती सनद पयलीं घेवची पडटा, मागीर तूं बाबा टावन प्लॅनिंगाक पंचायतीक अर्ज कर आनी मागीर तांची ते बिनपा कितें आसा ते परवानगी घे. आनी कितें केलां खंय अशें म्हणून थंयचे लोक सांगतात की परवानगी पयलीं घेतल्या बांदपाक आनी हालीं 2 वर्सां उपरांत हालीं तांकां सनद मेळ्ळ्या म्हणून. म्हणटकच हे इंग्लिशीन कार्ट बिफोर द हॉर्स म्हणून आसता पळय न्ही, फुडें तुगेली फुडें गाडो आनी फाटल्यान बैल तसल्यांतली ही गजाल. म्हणटकच ही जाली हेराफेरी आनी हे हेराफेरीची चवकशी जावपाची गरज आसा. सरपंच म्हणटा कितें की हे पयलींचे सरपंचान लायसन्स दिल्लें तें म्हाका हांव कशें कॅन्सल करतली, म्हाका वयल्या लोकांक उलोवचें पडटलें, वयले लोकां कडेन उलोवचें पडटलें. वयले लोक म्हणजे कोण, मंत्री धरात वा वयले अधिकारी धरात पणजे बसल्यात ते, तांचे कडेन उलोवचें पडटलें म्हणून. आमी म्हणटा तशें उलोवपाची बी कांय गरज ना. पयलींच्या पंचायतीन सरपंचान जर लायसन्स दिता आसतना कितें बेकायदेशीर काम केलां जायत जाल्यार बेकायदेशीर काम केलां, चूक काम केलां म्हणून खंयच्याय पंचायतीन तें लायसन्स रद्द करपाक मेळटा. खंयच्याय कायद्या भितर सर्वसाधारणपणान अशें बरोवन दवरलेलें आसता की कितेंय जर चूक जाल्या जायत पयलीं जाल्यार ती कॅन्सल करपाक मेळटा. ताका प्रोसिजर आसा, चाली रिती आसतात. म्हणजे तातूंत कायद्यान तांणी परीक्षा करून ताची तपासणी करून तातूंत कारवाय करपाक जाय. हाचे परस चड म्हत्वाचें म्हणजे कितें, गोंयांत अशे व्हडले प्रोजेक्ट येवपाक जायना. आमकां स्पेशल स्टेटस जाय, आमच्यो जमनी आमी भायल्यांक विकूंक जायना, भायले लोक गोंयांत चड येवंक जायना, गोंयकारांची आयडेंटिटी पेड्ड्यार जावपाक जायना, अश्यो हजार तुमकां कथा आयकूंक मेळटात. अरे आमच्यो जमनी जर आमी भायल्यांक विकपाक जायना, तुमी व्हडले प्रोजेक्ट दवरून भायल्यांक त्यो विकते घेवपाक कशें दितात, भायले येवपाक जायना मूं. म्हणटकर आदींच ज्यो जमनी लोकांनी विकल्यात थंय तुमी प्रोजेक्टांक कशें मान्यताय दिता ते दिवपाक जायना. म्हणटच सरकारान हाजेर लक्ष दिवपाक जाय आनी स्पेशल स्टेटस म्हणून बोवाळ घालपाचो बंद करपाक जाय आनी टावन प्लॅनिंग आनी पंचायती जो आसा पळय थंयचे कायदे दुरुस्त करून गोंयांत बाबा अमके फ्लॅटां परस अमके घरां परस चड प्रोजेक्ट जावचे ना अशें खंय कितले प्रोजेक्ट जावपाक शकता खंयच्या वाठाराक ताजेरय बी निर्बंध घालचे. म्हणटकर गोंयांत जी उदरगत जातली, घरांची वाड जातली, त्यो सुविधा तयार जातल्यो, त्यो बऱ्यो जातल्यो आनी आमची लायट, आमचें उदक, आमचो कोयराचो प्रश्न सगळो सारको वाटेक लागतलो. हें करचे पयलीं आमी जमनी भायल्यांक विकपाक जायना, आनी कितें करपाक जायना, असल्यो गजाली करूं नये. हो जालो आमचो तिसरो विशय. आयज आमचे विशय हांगाच सोंपता. तुमकां देव बरें करूं. पळयत रावात जायात जागे, पळयत रावात प्रुडंट मिडिया. नमस्कार. करणे पुणून जाणगे तुम्ही अजून कशे रावले वोगे, हड्ड्यातले इगळे आयज दगदगून जावं दी जागे, जायात जागे गांवकारांनू जायात जागे.